गोंयांत 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे वारे घोळटा। वुशूच्या दावोशू बायलांच्या विभागांत जानिवा फर्नांडिसान कांस्य पदक जिखले। 7-10 गुण मेळोवन तिणें हे पदक जिखले। कॅम्पल गेम्स विलेजान 16 वर्सां पिरायेची जेनिवान वुशू एरेनांत दुसरे पदक मेळोवन गोंयच्या पदकांच्या वाडट्या प्रमाणांत योगदान दिले। 8 वर्सां पिरायेचेर वुशू घेवपी जेनिवा खातीर हे पदक इतली वर्सां जिद्द आनी कश्टाचें इनाम आशिल्लें। हांव खूब खोशी आसा, गोंय खातीर पदक मेळ्ळें हाचो अभिमान बाळगात, अशा उतरांनी जेनिवान खोस उक्तायली। जेनिवा हे 10वेचे विद्यार्थी, शिवोलच्या सेंट फ्रांसिस झेवियर हायस्कुलांत शिकता। पळयात। म्हाका खूबच खोशी दिसता की हांवें ब्रॉन्झ मेडल आमच्या गोंयाक पासत हाडला म्हणून। कितें कशें दिसता तुमकां प्रॅक्टीस खंय चलताली? प्रॅक्टीस आमची बरी चलताली की सकाळची आमी प्रॅक्टिसाक वयताली, रातची प्रॅक्टिसाक वयताली। एवरीडे प्रॅक्टीसच आसताली आमची। खंय रावता तुमी? शेवले। शिवोले। तर हे आयज नॅशनल गेम्सान तुमकां ब्रॉन्झ मेळ्ळा। दुसरे व्हडले प्लेयर आसले ते कितें एक्सपिरियन्स कितें मेळ्ळें? म्हाजो जो भंय आसलो तो गेलो ह्या एक्सपिरियन्सान म्हाजो। बरें, आतां फुडें कितें आहा तुमचें? कितें फुडें आतां आनीक नॅशनल्स खेळपाचें आतां म्हाका उमेद आहा आनीक। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।